Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीची सुरवात. धर्मदूत जावंक आपयलोलो देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक विंचून काडलोलो पावलो जेजू क्रिस्ताचो सेवक ही चीट बरयता. हे शुभ वर्तमान ताणें आपल्या प्रवाद्या उद्देशी पवित्र पुस्तकांचेर आदीं फुडें भासायलोले. तें ताच्या पुता संबंदी रक्ता मासा प्रमाणे तो दाविदाचे कुळयेंतलो ताका जल्मलो. पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे तो बळवंत जाल्लो देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जाली आमकां कृपा आनी धर्मदूतांची जबाबदारी. ताचे मदलीं तुमी जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान आपयलोली. तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यांत. रोमा शारांत आसलोल्या तुम्हा सोमेस्तांक आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. सर्वेस्पराक रोचून गांव नवेंगीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरियां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. इस्रायलचे कुळयेंताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनांत धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानांक कुशाल गितां घोडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां धारून पुरू नाकात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांची उरपोंज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, ही खरेंच नोश्टी पिंडका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो. तसोच मनशाचो पूत हे पिंडकेक एक खुणा जातलो. दोखिणेची राणी जोडतेच्या दिसा हे पिंडके बराबर उठतली आनी हिचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारतली. कित्याक ती पृथ्वीचे शिमेथावन
सालोमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडतेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठतलो आनी हिचेर खास्तीचें फर्मोण मारतलो. कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. नियाळ शुभ वर्तमान पोरगोटचे चाकरेक खुशीन काडलोलो. रोमकारांचे पत्र वेसवर 1:1. नियाळाक आधार. आयज व्हडा दोबाज्यान मारयेचें दिसणें आमी सोमरमता. ती जाली आमकां शुभ वर्तमान पोरगोटूंक खुशीन काडलोली न्हय फकत उतरांनी पूण कोरण्यांनी आनी जिबिताचे देखींतल्यान. भाग्यवंत पावलो पोरगोट्टा शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हटल्यार म्हाका पडविकायेचें कारण न्हय. देवान म्हजेर घाल्लो एक कायदो. तें पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. कोरिंथकारांचें पयलें पत्र वेसवर 9:16. कित्याक पावलूक देवान खुशीन काडलोलो सेवक. शुभ वर्तमान पोरगोटूंक पयले सुवातेर आमी पावलो भाशेन जेजूचे सेवक जावन जिवंक गरज. म्हणूंक गरज जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त जियेता म्हजे थंय. शुभ वर्तमानांत जेजू आपलें दूख पोरगोडटा. कित्याक इतलीं विजमितां बरेपणां पळोवन पासून लोक खुणा सोदतात. देवा उतर दिसपट्टी मनशाक फावो जाता आनी जिवीत बदलूंक संस्कारूंक आनी तें पोरगोटूंक आपयता. तोरूय लोक तें सोडून मिलाग्री आनी पेकोवणी सोदूंक धांवता. मारयेचे भोक्त आमी. हे भाग्यवंत वस्तुरीचें जिवीत आपणाक अवघड आनी कोस्ट पडटात. जेजूचो खुरीस खांदार मारूंक आमी धांवता. पूण खुर्सा वरवीं जेजून दिल्लें तारण वळखूंक आनी दुसऱ्यांक पोरगोटूंक आमी लॉजता. मोगाळा बापा, शुभ वर्तमानाचो पोरगोटणार जावन जिविताचे देखींतल्यान जेजूक पोरगोटूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.